हेने जेजूची आवय, ताचे आवयची बहीण, क्लेयोफासाची पत्नी मरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये थावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. तें शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्या अळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वंटांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबात आनी दबाजीक परबेचो दीस. साबादाच्या दिसा कुडी खुर्सार उराणा सवच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें खुर्सार जोडुल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मरण पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भालयान ताचें कडवळ वखतें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक.